वर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्। श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। श्रीराम वीर विठ्ठलाका नामना श्रीराम वीर विठ्ठलाका नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता।
तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति, तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती, श्रीयती वर्याले स्मरण करता, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता, गुरु विद्याधीशांक, गुरु विद्याधीशांक, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता। बहुत अच्छे। सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी, श्रीमद्विद्याधीश स्वामी, सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। बहुत अच्छे। परतगाळी मठांतु वासस्थान, हरिचरण गुरु चरण आमचे ध्यान, धीर गंभीर नम्र शांत वदन, धीर गंभीर नम्र शांत वदन, सत्कर्माचे सुबोध हेची कथन, सिद्धयोगी नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी, सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। बहुत अच्छे।
गुरुचरणागतादि परम पावन चरण सगमा जगमा पगा परम पावन गुरु वचन दूर करता अज्ञान गुरु वचन दूर करता अज्ञान सिद्ध योगे श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सिद्ध योगे दयति वर्य नमामि श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे इटिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपाग गवना विश्वात्म विश्वमोहन विश्वमय सदना
विश्वात्म विपागगमना विश्वात्म विपागगमना विश्वंभरने विश्ववन्दितने विश्वंभरने विश्ववन्दितने विश्वव्यापक विष्णुविशिष्टने विश्वव्यापक विश्वव्यापक विष्णुविशिष्टने विश्वव्यापक विष्णुविशिष्टने विठ्ठल विभुवे विठ्ठल विठ्ठल विभुवे ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ विश्वनियामक विधिजनकने विश्वनियामक विधिजनकने विश्वनियामक विधिजनकने विश्वनियामक विधिजनकने विश्वरूपने विश्वप्रकाशने विश्वरूपने विश्वरूपने विश्वप्रकाशने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वकारणने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि ಸಮಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ 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 ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ 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 कर्णमठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश
पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारकातीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराजतीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संतासी निवासु सारस्वत उन्नतिन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथ तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांत नारायण व्यास व्यंकटेशाकर मंगल वासुदेव हयती वाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल
श्रीहरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्यमुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम नारद भृगुवर्णीक मंगल सप्तर्षि गणपतीक मंगल राहु केतु कुजादिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम वायुरूपी पूर्णप्रज्ञांक माध्व वैष्णवयति वर्यांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरुवर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्म वृंदांक सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम तारतम्योक्त मंगलम ताजी निर्दोष देवालय सेवकताजी जो नित्य हरि गुरु भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ती पावताती मंगलम मंगलम राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम 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 राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला मंगलम 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 राम विठ्ठला मंगलम राम विठ्ठला विद्याधिराज तीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये कमलानाथ दारि तोर द्वारकानाथ विद्येहि अविद्याधिराज बुद्धि अविद्याधीशा नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ
ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕರೆಯೊಯ್ ನಿರಾಕಾಂತ ಸಾವಿರ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕರೆಯೊಯ್ ನಿರಾಕಾಂತ ಸಾವಿರ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕರೆಯೊಯ್ ನಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ
ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ पुण्डलीक प्रिय पावन मूर्ति पुण्डलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळि वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला पतगाळि वीर विठ्ठला विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरो हरि वीर विठ्ठला पतगाळि वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळि वीर विठ्ठला भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथ श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला पतगाळि वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळि वीर विठ्ठला जीवोत्तम तीर्थांक गोचरु जल्लो शिलान रे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचरु जल्लो शिलान रे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवचाक
यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पशु वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला 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 विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा
रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा वेद वेदांत तर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्। ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ
ಶ್ರೀಹರಿಗೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತಾ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ. पर्तगाळि मठाधीशम् रामविठ्ठल पूजकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञानभक्ति प्रदायकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे
ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्। श्रीयतिवर्याले स्मरण करता, श्रीयतिवर्याले स्मरण करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता, श्रीयतिवर्याले स्मरण करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना, श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना, गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन, 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता, गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन, गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन, ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान, ह्यांची
ची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्री यतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति तेजस्वी सुंदर संयमी स्थान उपयोग करून घेता मस्त शब्द करते गलतीतले सायलेन्स गलती सायलेन्स आणि 10 मिनिटांनी देवीला हांगा स्थापन जो आसा त्याच्यानंतर सभा कार्यक्रम होवचो आसा प्रत्येकाने गलतीतले मागीर स्थान करता म्हणून घेता कार्यक्रमानंतर प्रत्येकाने भोजन प्रसाद केलेला आसा व्यवस्था प्रत्येकाने कार्यक्रम केल्यानंतर पहिला म्हणटा जेवण मागीर भोजन प्रसाद करून मुंडा सुद्धा म्हणून घेता देखो नक्षीचा वाट आसा वाट घ्या हगुरा मुनोसो नक्षीचो तुमच्या ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಗ್ರಹಣ करणे घेता मागची आम्ही हॉलान तो टीव्ही गेलेला आसा हाजे पुढे नेर प्रसार तुमकां थंय दिसता मागची हॉलान तो आसा हांगा फुल जाल्यार मागची बसय हॉलान विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक गुरु विद्याधीशांक वंदन करता सीटा बसून लोकांनी घेता मागच्या हांगा फुल जाल्यार मागच्या हॉलान तूं आनी सीट गेलेले आसा थंय टीव्ही दवरले आसा हाजे पुरो नेर प्रसारो तुमकां थंय दिसता बहुत अच्छे सिद्धयोगीन्द्रयतिवर्य नमामि
श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। क्या बात है। सिद्ध योगी यतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। श्रीमद्विद्याधीश स्वामी सिद्ध योगी यतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। बहुत अच्छे। परतगाळी मठांतु वासस्थान परतगाळी मठांतु वासस्थान परतगाळी मठांतु वासस्थान हरिचरण गुरु चरण अंत्य ध्यान धीर गंभीर नम्र शांत वदन धीर गंभीर नम्र शांत वदन सत्कर्माचे सुबोध हेची कथन सिद्ध योगी यतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। सिद्ध योगी यतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। बहुत अच्छे। गुरु चरण कदाति परम पावन चरण सगम जगम पगा परम पावन गुरु वचन दूर करता अज्ञान गुरु वचन दूर करता अज्ञान सिद्ध योगे यतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। सिद्ध योगे यतिवर्य नमामि श्रीमद्विद्याधीश तीर्थ स्वामी। श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी। श्रीमद्विद्याधिराज तीर्थ स्वामी।
ವಿಠ್ಠಲ 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 ಹಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಂಕಟರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದವ చేస్తా 10:30 ನಂತರ 10:30 to 11 ते दव చేస్తా म्हणून आता टायमिंग पका सांगू येतं तशी हंग दुखून तुम्ही जेव्हा थेयवचे येतं मग एक प्रसाद घेऊन जेवण करून मग थेयवचे तर तुम्ही अनुकूल प्रकार तुम्ही मुखाचा कार्यक्रम तुम्ही घालून घेवेत विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे
ವಿಠಲ 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 ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ आंदोलन मठादेव श्री रामदेव विठ्ठल चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करताची आम्हाला इष्टदेव श्री वीरवेंकटेश्वर चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करताची तशेंच आमच्या ग्रामदेवी मंगलादेवी माता चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करताची आम्हाला परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्यानाथेश्वर चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करताची तशेंच अंगण परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्यादेवी स्वामी चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करताची आयच्या व कार्यक्रम सुरू करचा तशेंच केरळ मठस्वामी काशी मठस्वामी चितापट मठस्वामी चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करताची आयच्या कार्यक्रम सुरू करचा गुरुवर्याला अहमद जोकामो त्यांनी चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करून मदन घेता प्रथम जावो रेड गोशारी रामकृष्ण भटमामो आणि हरि ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माववतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वामी चरणारविंदाक वापस साष्टांग नमस्कार करताची आयचे कार्यक्रम सुरू करता पोवतावा आज एक विशेष दिवस भारी पुण्य दिवस आज रथबीदी वीर बालकर शारदा मातेला स्थापना परमपूज्य गुरुवर्याला प्रतिष्ठापना परमपूज्य गुरुवा दिदी हस्तान गोकर्ण मठांतू आज बांधलेला आसा हे शाळेला 52 वर्ष या वर्ष स्टार्ट केले 72 अंतू तशेंच आज 52 वर्ष या शारदा कार्यक्रम विजृंभणेर कार्यक्रम केला सुद्धा आसाची तशेंच देवाले स्वामी अनुग्रहान तेणी श्रद्धा भक्ती या पुरा वक्त मेळ्ळो हो कार्यक्रम वर्षोकून वर्ष विजृंभण जाता आसाची तशें जाता आसतना या वीर बाळाकरम बसतना वतना गोकर्ण मठ शहरात म्हणजे साधारण सगळे एरियांतू रूम बसलेले आसा वीर बाळाकरम हेड्डे येता बट जेन्ना मनशा गोकर्ण मठ शहरात हांव तशें जेन्ना एक श्रद्धा आनी भक्तीना हे देवीला कारणे तितलेशे विनंती भारी तेन्ना पोर 50 वर्साचे 2 वर्स फुडें गोल्डन जुबली भारी विजृंभण केलेलें आसा ताणी देवाक देवीका भांगर अर्पण केलें आसा आदी ताणी देवीका भांगर अर्पण करचें आसतना तशी विशेष कार्याची देवी शारदा देवी वीरा बालकर रथबीदी वीर बालकर शारदा उत्सव तांगेल समिती प्रथम जावन आज रथबीदी वीर बालकर समिती तर्फेन अध्यक्ष आणि तांगे सगळी समिती तर्फेन तशेंच आमचे गोकर्ण मठ अध्यक्ष आणि आमी समिती तर्फेन परमपूज्य गुरुवार चरणारविंदाक
साष्टांग नमस्कार करून तांकां भक्तीपूर्वक जावं आमी स्वागत करतात. तशेंच हांगा आयिल्ल्या भट ब्राह्मण वैदिक हांगा प्रत्येकांका हांव शारदा समिती आनी मंगळूरा गोकमठ कमिटी तर्फान हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. तशेंच हांगा आमगेले आजी आमंत्रण स्वीकार करून देवस्थान ट्रस्टी वेंकटराम देवस्थान आनी आमगे लागीं पुरा देवस्थान ट्रस्टी आसाची प्रत्येकांका हांव आमगेल्या शारदा महोत्सव तर्फान आनी मंगळूरा गोकमठ तर्फान तांकां हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. तशेंच आमगेल्या ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರಸೇಚಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಮತ್ನಾಬು ತಂಗಿ ಇರಸೇಚಿ तांकां हांव हांगा मठ तर्फेन आनी शारदा महोत्सव मठ तर्फेन तांकां हृदयपूर्वक स्वागत करता. आनी हांगा आयले आनी भजत मंडळाक बहुसंख्येन आजी भजत मंडळ एक शॉर्ट नोटीस आली आनी हांगा आयले तुमकां शारदा कमिटी तर्फेन आनी मठ कमिटी तर्फेन तुमकां हृदयपूर्वक स्वागत करताची. आता शारदा कमिटी तर्फेन आनी मठ तर्फेन आचार्य मामो आनी शिपाशणे बस्तूर शिपाशणे तशेंच विघ्नेश कामत आनी राममोहन आनी येवन परमपूज्य गुरुवारी आल्या पातकेश कोरका म्हणून निर्मण घेता. ते निर्मण हे पादपूजे कार्यक्रमार एक दोन विशय आज हांगा सांगच्या इच्छा पावता. हाज्या फुडें एक 5 महिने फुडें परमपूज्य गुरुवारी आल्या मंगळूराक प्रथम तांणी मठाधीश जाल्या नंतर तांणी प्रथम पूर्व प्रवेश जाल्लेलो आसा. तें हांव सांगतना सांगिल्लें आसा पुराय प्रथम ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಥಮ आज ಎಲ್ಲವೂ द्वितीय आज पुराय दोन हेम त्या कशी म्हळ्यार परमपूज्य गुरुवारी आले मठाधीश जावन आज दोन्ही पाटी 16 मठाक तांगेली भेटी हे प्रथम दोन्ही. तशीच परमपूज्य गुरुवार दिव्य हस्ताना आज दोन्ही शारदा स्थापा पाय करकाळ जाता काल तांणी करकाळ येयलास शारदा उत्सवांतू तांणी दिव्य उपस्थिती ह्या दोन्हीचे प्रथम करकाळ दोन्हीचे मंगळूर. तशीच आमच्या गुरुवारी परंपरेंतू परमपूज्य विद्याराय स्वामीले दिव्य उपस्थिती एक शारदा उत्सव जाल्लो आसा 92 ಅಥವಾ द्वितीय शारदा उत्सव आम्हाला परमपूज्य गुरुवारी आल्या दिव्य उपस्थितीचो यावे द्वितीय आणि आयचो कार्यक्रम 8:30 दुखून 10:30 त्यामुळे 2 गंटो ಅದು ಕೂಡ द्वितीय. त्याच्यानंतर आज आम्ही स्वामीना हांगा येवन प्रत्येकांकाची आशीर्वाद करचे आसा जाल्यार अनेक विशय हांव सांगच्याक द्वितीय म्हणच्याक आज तांगेले 52ನೇ उत्सव तांगे शारदा उत्सव तेवे 52 5 ಮತ್ತು 2 थंय ह्या पास 2 द्वितीय. सो आज पुराय द्वितीय जेवण आसा तशी आज पयली लास्ट टायम प्रथम आसल्यार आज ह्या पाटी पुरा द्वितीय जेवण आसा. तिची भारी एक विजंबणे आनी संतोषा विशय आज भारी एक पुण्य दिवस आमगेले परमपूज्य गुरुवारी आले पनवेल चातुर्मास भारी विजंबणेन श्रद्धा भक्तीन भारी एक चांगली जाल्लो आसा. तांचे व्यवस्थेकी तांचे तांगेले कांतन व्यवस्थेकी तांचे तांगेले स्वामीला आमी एक आशीर्वाद घेवचे एक विंगड फर्स्ट फ्लोर वचून भारी एक शिस्तारी केलेलो आसा. सगळेच समाज बांधवांक आनी भजक मंडळाक भारी संतोष आनी अभिमान जाल्लो आसा. तें देखून परमपूज्य गुरुवारी आल्या मुंबई शहरांतू पुरप्रवेश आनी थंय तांगे प्रवचन आनी थंय तांगे कार्यक्रम थंय देखून तांणी नाशिक शहर पुरप्रवेश थंय तांगे प्रवचन तांगे कार्यक्रम थंय देखून पुणे शहराक पुरप्रवेश थंय तांगे प्रवचन तांचे तांगले कार्यक्रम ते नंतर आज काली कारकाळांतू पुरप्रवेश आनी कारकाळ शारदा उत्सव कार्यक्रमांतू आमच्या परमपूज्य गुरुवारी दिव्य उपस्थिती जाता आसा. ह्या पुराय स्वाम्याले प्रवचन स्वाम्या धार्मिक विधान ते पुराय कार्यक्रम पळोवन जेणाक स्वाम्यावरी अत्यंत भक्ती भाव आनी सगळे भजक वृंदाक भारी संतोष जाल्लो आसा. आमगेले स्वाम्याले प्रवचन आमी गलतीतलो आयकूंक म्हूण प्रत्येकल्यान उमेदीर भारी उत्साह आज हांगा आयिल्लो आसा. आज यूट्यूबार हायेस्ट डावनलोड जावचें म्हळ्यार आमगेले परमपूज्य गुरुवारी आल्या प्रवचन
प्रत्येकल्यान आता मुंबई जाल्यार जो पुणे जाल्यार जो नाशिका जाल्यार जो पनवेला जो पुऱ्या प्रवचना प्रत्येकल्यान आयकून धन्य जावन जालें आसा तशें एका परमपूज्य गुरुवर्य आमगेले आजी परमपूज्य गुरुवर्याले आशीर्वचना आनी म्हाका आयकुचें आसा. ಸಾವಿರದ 1972 ಬಂಡಾರಿನ ತಗಲ್ ಗರ್ಲಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಟಾವವನ್ನು ಸುರುಗಲಿ ಶಾರದಾ 73 मागेरी मठ अंतू स्थलांतर करून हे शारदा उत्सव विजृंभणेरी भारी श्रद्धा भक्तीरी चलता आसा. तसले एक वीर बालक तज्ञ तांकां 12-13-14 वर्स ते बालक आदि ते बालक पुराय सीनियर सिटीजन जाल्यारी तांगेलो तो उत्साह तांगेली श्रद्धा तांगेली भक्ती मेचूच म्हणटा आसा. विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपाग गमना विश्वात्म विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वमोहन विश्वमय सदना विश्वात्म विपाग गमना विश्वात्म विपाग गमना विश्वंभरने आयकून भारी भक्ती श्रद्धेन आयकून तांणी भावूक जावन आज आमी एका भजन आयकत आसून प्रत्येकानी सदा ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ म्हणून आज प्रत्येकल्यानी भजक बंधारी एका मंच म्हणारी सदा ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ श्रीहरिगुरु म्हणजे गुरुवारी समेत हम हरि ओटो हम हृदय वास का म्हणून त्या सगळे जे भजक वृंदाले एक तेंगेले एक भिन्न म्हणटा तेंगेले एक हे म्हणटा प्रेयर्स म्हणटाची तसले एक आम परमपूज्य गुरुवाराले प्रवचन आयकून प्रत्येकल्यांक अति भक्ती अति भाव आमकां गुरुवारा वयरी आयिल्लो आसा. तशी जी आजी परमपूज्य गुरुवारी आमकां ह्या संदर्भारी पुण्या संदर्भारी पवित्र दिवसारी आमकां सगळ्या भजक वृंदाक आशीर्वचन कोता म्हणून गुरुवारा चरणार वृंदाक साष्टांग नमस्कार करून मागून येता. ओम आयने ते परायणे गुरुवारोहं पुष्पिणी हे रथाश्च पुंडरीकाणि समुद्रस्य ग्रहाणि ओम हरे नमः मनोरमे लोकं तस्मात् पुराणेन सफलाश्च मनोरथाः
हिरण्यात्पर्योने विशद्या हिरण्यनाथं दर्शनमस्मि ओम श्री जातसुतिरागिरियाय श्रीं वयोजुभ्यो दाति श्रीं वदानामृतत्वाय भवति सदया समितामितरो ओम प्रथमादेव जुजुर्वादशमेघे अपामतैरीणां ब्रह्मा भवति सारथिः अनेन गुरुपादपूजाराधनेन भगवान् मध्वान् प्रगत श्रीवेदव्यासमूर्तिक्रियताम् प्रीतो भवतो तत्र श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಆಮೇಲೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೋಕಪ್ರಿಯ MLA श्री वेदव्यास कामतंगायला सहित अंकाची हवा शारदा कमिटी तर्फेनं आणि गोकामठ कमिटी तर्फेनं रथपूर्वक जाऊन स्वागत करता. सायलेंट आणि जो व्हायब्रेशन मोडा द्वारा आता प्रथमपैकी गुरुवर्य आमका प्रत्येक गुरुवर्य आमका आशीर्वाद कोरता म्हणून गुरुवर्य चरणार विंदाक साष्टांग नमस्कार करून मागून घेता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आयच्या दिवसाक स्वाम्याला आगमन कारकळ मोक्कामातुलेन मंगळूर स्वकीय मठांतू हांगाचे रथबीदी वीर बालकरू तांणी प्रतिवर्ष चलून आयिल्ले तसले हे शारदा उत्सवाचे संदर्भांतू स्वाम्याल हांगा आगमन जायत आसा. किंतु स्वाम्याल आगमन आयच्या दिवसाक हांगा घडत आसा. किंतु निज जावन सांगता जाल्यार पुना लोकांनी आमी पुनातुल्यान कारकळाक आयिल्ले. पुनाच्या लोकांक आमी 13 तारीख तुल्यान 18 तारीख पर्यंत तांकां अवकाश कोन्न दिल्लो. किंतु 17 तारीख पर्यंत मात्र तांकां अवकाश कित्याक म्हळ्यार 18 तारीखाक सकाळीं आमी 6:30 भायर सोन आयले. पुनाचे सद्ग्रहस्थांनी थंयचे कमिटी वर्गांनी तांणी मस्त तांणी आमगेले प्रार्थना केले की 14, 15, 16, 17 4 दिवस जाता आनी एक दिवस 18 तारीख दिल्यार 19 तारीखाक स्वामी कारकळाक भायर सरयता म्हणून तांणी मस्त प्रार्थना केले. आमी तांकां त्यांनी सांगले की आमी प्रथम पंत कारकळाक वता आसाची. थंय गेले नंतर थंयचे संदर्भ हे उठूच आमकां अवलोकन करता. तदनंतर आमी कसं म्हणून एक मुकावेले कार्यक्रम गांतून घेवचे जाता. तातूंत आमी एक दिवस पहिले भायर सरतात म्हणजे 18 तारीखाकची आमी प्रयाण घेताची म्हणून आमी हे केले.
18 तारीखाक आमगेलो निश्चय जाले रथबीदी वीर बालकरू हानी 2 वर्ष तुल्यान ना 3 वर्ष तुल्यान हानी फाट लागील आमगेले 50 वर्षाचे हक्क आपेले 51 हक्कही तांणी आपेले आम्ही कुमटा असताना पर्तगाळी असताना रुपयाचे उठूची सकलचे कसने तांणी नवीन पीठ तांणी केले स्वामे पर्तगाळी तुल्यान मंगळूर येवचे जायना म्हळ्यार कितें री तांणी त्या पीठची पर्तगाळी येवन घेवन स्वाम्या दाखवून स्वामे कडच्यान आशीर्वाद घेवन कडेर हांगा तांणी ताजी उठूची तांणी वेवस्था करून घेतले तेन्ना वैकी आमकां येवचेक जालें ना कुमटा तुल्यान वैकी आमकां येवचेक जालें ना कडेरी आमी कारकळाक येता सा म्हणले विशय हांकां कळ्ळे ताजे किंता पयले आमकां 5 दिवसाक आमी कासरकोडाक वतासाची सो तांणी आयले आमी तांकांय सांगले की तुमगेले वता जाल्यार मंगळूरकारांक कळटा की स्वाम कासरकोडा गेल्यार मंगळूर आयला म्हणून आनी 2 वर्सां तुल्यान हानी आमकां फाट लागले सो फर्स्ट कसने आसल्यार आमी तांकां प्रिफरन्स दिताची तदनंतर आमी तुमगेले कार्यक्रमाचें आलोचन करून घेता म्हळ्यार आमी कसन लेखील की म्हळ्यार की 20 तारीखाक म्हळ्यार 5 दिवसाक आमी मंगळूरचो कार्यक्रम करून आमी तशीच कासरकोडा कार्यक्रम करून परतून कारकळा येवचे म्हणून न्हू आमी तें आलोचन केलें त्या निमित्तान आमी अशी आमी प्लॅन आउट करताना कडेरी हांणी येवन सांगले की आमकां कळ्ळें की म्हळ्यार 19 तारीखाक रात्री 9:15 तांगेली प्रतिश्ठा आसा हो म्हळ्यार हांगेले पयले दिसा कार्यक्रम आसा म्हणून आमकां कळ्ळें आमी पुणांच्यांक सांगून जालें की 18 तारीखाक आमी भायर सरता म्हणून घेवन किंतु आमी केलोपंत केन्नाय सांगताची की जाऊ चुटू बऱ्याक म्हणून आयचे दिवस कित्याक बऱ्याक म्हळ्यार संपूर्ण कर्नाटकांत इतले आमगेले गांवांनी आसा किंतु मंगळूर काल्यार रे म्हळ्यार संपूर्ण मंगळूरकारांक तांगेले रेजिस्ट्रेशन नंबर KA19 आनी आज स्वाम्या 19 तारीखाकच हांगा येता आसाची सो तुमगेले रेजिस्ट्रेशन नंबर आनी स्वाम्यान मंगळूर येवचे दिवस दोनी एक आसा म्हळ्यार आयचे दिवस खंयचे रितीर वयके ते मंगळूरकारांक आशिल्ले आनी कोणाकय ना आशिल्ले म्हळ्यार 5 दिवसाक आमी प्लॅन केले की मंगळूर येवन कासरकोड वचचे ते कॅन्सल जाले कित्याक म्हळ्यार तांगेले 20 तारीखाक तुमगेले 19 तारीखाक पुणाचे 18 आशिल्ले 19 जावक आशिल्ले ते कॅन्सल जाले आनी 18 तारीख आमी कारकळ आयले आनी 19th कसन आसा ते फ्री आशिल्ले आनी ते आमी मंगळूरकारांक दिले हे आमकां कळनाशिल्लें आतां आमी त्या आलोचनेर नाशिल्ले किंतु वाटेर येताना उठू कडेन दिशिल्ले ट्रॅफिकारा भितर K19 दिसले कडे आज ऑक्टोबर 19 म्हणून कळ्ळें सो त्या निमित्तान आमी ताची सांगचे की देवान करचूच बरें कर म्हणून एक त्या विशय जाले की मंगळूरकारांकाची आयचे दिवस सीमित आसा आयचे संपूर्ण दिवस रात्रीचे सकाळी आमगेले कारकळ जाले रात्री उठू मंगळूरकारालेच आसा दुसरेच कसन की म्हळ्यार उत्सव आमी प्रत्येक एक हाका डेफिनेशन उरता सुख म्हळ्यार कसने दुःख म्हळ्यार कसने प्रत्येक एक हाका एक ना जाल्यार एक डेफिनेशन उरता तशी उत्सव म्हणल्यार वैकेची डेफिनेशन आसा आमी हे उत्सव त्या उत्सव दिपोत्सव म्हणटाची ना जाल्यार आमी रथोत्सव म्हणटाची तशीच आजी शारदा उत्सव म्हणटाची उत्सव शब्द कॉमन ताजी मागशी तुम्ही कसने चेंज करात दीप म्हणून घेवन घालत रथ म्हणून घेवन घालत शारदा उत्सव म्हणून घालत आणि कसन आसा ते एक एक शब्द घाल करून ते उत्सव म्हणून घेता उत्सव म्हळ्यार कसने जे संदर्भ आमकां संतोषाचें वातावरण निर्माण करून घेवन दिता ताका आमी उत्सव म्हणटात उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सव परिकीर्तितः म्हणून सांगिल्लें आसा आज इतले लोक आयले तुमगेले मनान तो हांगा कोणें दुःख जावन घेवन बशिल्लो आसावे कोणें दुःख जावन बशिल्ला उट्टू लोकांक मनान हास आसा तोंडार वेके हास आसा तातून उत्सुते हर्षम खंयचे निमित्तान एक मनान तूं आनी तोंडारू एक हास निर्माण करता ताका उत्सव म्हणटा रथोत्सव आसतना वेके सर्व लोक हासत उरताची देवाल उत्सवांत सहभाग घेताची दिपोत्सवांत पळया तुम्ही आयच्या दिवसाक पळया उट्टू लोकाल मनान तूं तोंडारी हास आसा
ताक आमी उत्सव म्हणून घेनू आमी संबोधन करतात. हे डेफिनेशन ताजे मागशी शारदा म्हणून घेन आमी लायले, तातून शारदा उत्सव म्हणून घेन जाले. आता आश्विन मास हे कसन आसा ते शरद ऋतूंत येता, तातून आमी हाका शरण नवरात्री म्हणटात. आमगेलांतू 2 नवरात्री आसाची. एक चैत्र मासांत येवचे नवरात्री म्हळ्यार चैत्र प्रतिपदातुल्यान चैत्र नवमी पर्यंत, आनी एक येवचे कसन की म्हळ्यार आश्विन मासांतू. आश्विन प्रतिपदातुल्यान घटस्थापने दिवसातुल्यान नवमी पर्यंत आमी 9 दिवसाचे उत्सव आमी मनयतात. तातून नवरात्री अशी म्हणून आमी म्हणयतात. किंतु हे शरद नवरात्रींतू 9 दिवसांतू प्रथम 4 दिवस, एक दिवस घटस्थापने दिवस आसा. तशीच मुखार गेले तर पंचमी दिवस आमी सरस्वती पूजा म्हणटाची शारदा म्हणून घेन वैकेची मंगळुरांत प्रसिद्ध आसा. हातू 2 आसा की मूलेन आवाहे देवीम श्रवणांते विसर्जेत. मस्तितले निर्णय सांगिल्लो आसा. त्या निर्णया प्रमाणे एक कडे एक संप्रदाय कशी आसाची तांणी तशी चलत आसाची. सो आयच्या दिवसाक आमी सर्वही सारस्वत समाज आमकां कसन म्हणटाच की म्हळ्यार सरस्वती पुत्र म्हणटाच. आमकां खंय पळया सारस्वतरू इವರು सरस्वती पुत्ररू म्हणून सांगतात. लक्ष्मी पुत्ररू म्हणनाच कडेर जॉइंट करताच. ಇವರು सरस्वती पुत्ररू हौदु लक्ष्मी पुत्ररू हौदु म्हणून कಡೆ जॉइंट करतात. किंतु मूलभूत आमकां सांगताना आमगेल ट्रेडमार्क कसन की म्हळ्यार आमी सरस्वती पुत्र म्हणून आमी आमकां संबोधन करतात. आमगेले समाजांतू लक्ष्मी प्राप्त जायना जाल्यार येडना. सरस्वती एक असल्यार पुरो, बाकी उठू ताजे मागशी येता वता. कित्याक की म्हळ्यार एक पंता लक्ष्मी देवी विष्णू लेगी नारायणा लेगी प्रार्थना करता की तुगेले हांव इतले पादसेवा तुगेले कैंकर्य उठू करता, म्हाका कसने किंचित तूं एक अनुग्रह कर का म्हणटाना श्री विष्णू सांगता कसन की म्हळ्यार तुका हांव एक अधिकार दिता, तूं कसन जावका ते दी. तुगेले भक्तगणांक तांणी कसन मागताची तूं ते दिवच्या कडना, किंतु काण घेवचे अधिकार मागेले करता. काण घेवचे अधिकार मागेले करता, दिवचे अधिकार तूं कसा. आणि लक्ष्मी केन्नाहीच आमकां कसन दिता, धन दिता, संपत्ती दिता, ऐश्वर्य दिता म्हणून आमी लक्ष्मी कुबेर पूजा आनी इत्यादी करताच आमी. सो देवान कसन सांग की म्हळ्यार तुका दिवचे अधिकार दिता, लक्ष्मी की कसन तूं संपत्ती दिवचे अधिकार दिता, काण घेवचे अधिकार ते मागेले गुरता. कडे हे विषय सरस्वतीक कळ्ळे की लक्ष्मीक कसकी एक वरदान मेळ्ळें. कडे सरस्वती वचून गे न्हू विष्णूले प्रार्थना करता, म्हाका एक कसने तरी वरदान दिव का म्हणून. सरस्वती तेन कसन सांगता की म्हळ्यार म्हाका एक वरदान दी म्हणटा. विष्णू सांगता हांव वैके तुका अधिकार दिता, तुगेले भक्तगणां दिवच्याक हांव अधिकार दिता, किंतु काण घेवचे अधिकार मागेले गुरना. काण घेवचे अधिकार आमगेले गुरना. आणि त्याचीची विद्या. सरस्वती ही विद्यादायिनी. आमी केन्नाही तिका नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये नित्यम विद्या दानंच देही मे म्हणून गे न्हू तिगेले प्रार्थना करतात. तिगेले वचून गे न्हू पैसे दी, संपत्ती दी म्हणून आमी प्रार्थना करनात. तिगेले वचून गे न्हू आमी कसा प्रार्थना करता, आमके बरे विद्या दी म्हणून गे न्हू आमी प्रार्थना करतात. त्या विद्या आयल्यारी काण घेवचे कोणालेगी अधिकार ना. पैसे हाडल्यारी आज आसा, फाल्यां कसने तरी चड कमी जाल्यार फाल्यां गव्हर्मेंटान सांगलें की पैसे बॅन करता म्हणून, तुमगेले उठू गेले आशिल्ले पैसे उठू बॅन केले. बँक तुमगेले उठू सीज करता ना, बँक ब्लॉक करून घालता, अकाउंट ब्लॉक करता. म्हळ्यार कितलेही तुमगेले FD असो, कितलेही तुमगेले बँकांत तूं पैसे असो, कितलेही हातांत असो, तुमगेले उठूची ब्लॉक जावन घेवन वता. किंतु विद्या हे ब्लॉक तुगेले हातूंत तूं आशिल्लो तसले विद्या हांव फाल्यां ब्लॉक करता, खंय तरी सांगचें जातवें.
मागेल विद्या मागेले पुरता तुका कान घेवचेक जायना, ब्लॉक करचेक वैके जायना, कसं नाही करचेक जायना. तसले आशिल तसले कोणाकच सांगनात सरस्वती पुत्र रूप, बट सारस्वत समाजाचे मस्त लोकांक आम्ही कसं सांगताची आम्ही सरस्वती पुत्र म्हण, ह्याची आमगेल भाग्य, हाजे किंता व्हड भाग्य आणि कसं नाही ना आमका. एक विषय त्या गेले दुसरे कसन की म्हळ्यारी सरस्वती मळकुडेन एक देवी स्वरूप आमगेलं तू दोन्ही आराधन असा. पुरुष जाऊन घेऊन आम्ही रामाले आराधन करताची, कृष्णाला आराधन करताची, नरसिंह देवाला आराधन करताची, वामन देवाला आराधन करताची, व्यंकटरमणाला आराधन करताची, विठ्ठलाला आराधन करताची. सर्व ही विष्णूले एक 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 अवतार आम्ही आराधन करताची. कशी आम्ही पुरुष व्यक्ती जाऊन घेऊन आम्ही रामाला इत्यादी आराधन करताची, तशीची देवील वैकेचे आमगेल आराधन करताचे. आणि आम्ही प्रीतीनं औस म्हणून घेऊन तिक संबोधन करताचे. औस म्हणताची, आम्म म्हणताची, आई म्हणताची. एक एक देशभेदेनं एक 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 नाव आम्ही आपेताचे. मंगलोरांत औस म्हणून आपेता, आई म्हणून आपेता, आम्म म्हणून घेऊन आपोयता. अनेक रीतीर आम्ही हे करताचे. तसले औस जाऊन घेऊन असेल तसले एक स्त्री स्वरूपाक आम्ही पूजन करताचे. आम्ही सर्व लोकांना एक मनांतू आलोचन केन्नाही आमगेल दवर घेऊ का की बायलांक केन्नाही आम्ही गौरव करता, रिस्पेक्ट वुमेन. केन्नाही खंयचे संदर्भारी घरांत असेल तसले कोणेही असो, ना जाल्यार फाल्याक लग्न जावन कोणे सून येता तीक असो, ना जाल्यार तुमगेल धुव दुसऱ्याल घरा वता थंय असो, सान तुलेन होड पर्यंत खंयचेही रितीरी आम्ही बायलांक केन्नाही गौरव करता. कित्याक की म्हळ्यार शास्त्रकारान वैके त्याची सांगले, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः म्हणून. देवाले वास जावका म्हळ्यार त्यांना बायलांक आम्ही केन्नाही गौरव करका म्हणून सांगले. आम्ही कसं म्हणता की म्हळ्यार घराक घर म्हणताची, गृह म्हणून सांगताची, किंतु घरांत तू एक सून आईल नंतर आम्ही ताका ग्रहलक्ष्मी म्हणून सांगताची. खंयचे कोण येता घरांत बायल तिका एक लक्ष्मी स्वरूप म्हणून घेऊन आम्ही तिका गौरव करतात. त्यातून तिका ग्रहलक्ष्मी म्हणून घेऊन आम्ही संबोधन करतात. तसले परंपरा आचरण करतसले आमगेले समाज. आईची दिवसाक मस्तीतल्या पेपरांत पळयताचे आमी की बायलांचेर हे जाता आसा, त्या जाता आसा, अनेक कितले जाता आसा. मस्त दुःखदायक असले केन्नाही जायना शिवरका. आणि आमगेले हे भारत देशांतूतही जायना शिवरका. कित्याक की म्हळ्यार आमी मस्त आम्ही प्रीतीपूर्वक जाता की भारत देश हे कर्मभूमी, आम्ही हांगा मस्तीतले धर्माचरण करताच. किंतु तसले देशांतू असले कुकृत्य बायलाल विरुद्ध जाता जाल्यार ते अक्षम्य अपराध. त्यातून केन्नाही आम्ही बायलांक केन्नाही आम्ही गौरव करता. कित्याक की म्हळ्यार बायलाले स्वभाव मृदू स्वभाव, दुसरे माया दया आशिल तसल स्वभाव ते बायलांक उरता. कितलेही ती कठोर असल्यार वैकेची, कितलेही ती कठोर असल्यार वैकेची तिगेले ममता ते कोणाले घेना. ते तीन मात्र सृष्टी तिगेले मात्र ते एक विचार असा. उदाहरणेक एक गांवांतू दोन बायल मनशे त्यांनी लढाई मारत आशिल्ले. एक चेल्ल्या कितीरी त्यांनी लढाई, एक सांज चेल्लो आशिल्लो. त्या चेल्ल्याल्या हाजी कितीरी दोन्ही बायल मनशे लढाई मारचे चाल करताची. गांवचे लोक येताची आणि गांवचे लोक येऊन विचारताची की तुम्ही लढाई कित्या मारून घेता आसाची, कारण कसं नाही म्हणून. पहिल्या बायल मनशे कसं सांगता म्हळ्यार हो चरड मागेलो म्हणून घेऊन ती सांगता. दुसरे बायल म्हण सांगता ना हो चरड मागेलो म्हणून घेऊन ती सांगता. आता कोणाल चल्ल म्हणून घेऊन दोघी लोकांमध्ये लढाई. आता विचारले की तू कशी हे करता, कशी तुमगेला तू हे जाल्या म्हणून. कडे पहिले बायल म्हण सांगता की हांव अशी हांगा न्हंयची लागीं न्हांवच्या काय येयल्ली आनी मागीर चल्ल्याक हांव थंय दवरिल्ले. हांव न्हांव न्हू येताना ही बायल मनशी मागीर चरडा घेवन घेवन उबारून व्हरता आसा म्हणून घेवन सांगलें. कडे रे दुसरे बायल मनशे विचारले ती अशी म्हणटा आसा तुगेले कसं म्हण.
ना ती न्हांवच्या वता नाशिल्ली, हांव न्हांवचे गेल्ली आनी हांव न्हांवन घेवन येता आशिल्लतना ही बायल मनशी घेवन वता आशिल्ली मागेल चरडाक म्हणून घेवन ती सांगता. आतां दोगी लोक आले, सांगची रिती सेम, सिच्युएशन वैके सेम. आतां कोणाल चरड म्हणून सांगता, ती वैके सेम सांगता आसा, ही वैके सेम सांगता आसा. दोगी लोकांक कळना कसो निर्णय दिवका, कशी निर्णय दिवका. गांवच्या लोकांक पैकी कळना. कडेन गांवच्या लोकांक कसन सांगलें म्हळ्यार की गांवचो एकलो प्रधान म्हणून घेवन उरता, विलेजाचो एकलो प्रधान म्हणून घेवन उरता. तागेलेक वचून घेवन आमी हे विशय सांगया म्हणून घेवन ताणें हें केलें. थंय गेलतना ते मनशान परतून विचारलें की तुमगेलें कसकसन जालें, कितें जालें, हांगेवचें कारण कसन आहे. परतून सेम उत्तर तांकां प्राप्त जालें. आतां निर्णय कशे दिवचे, चरड कोणाल म्हणून सांगचे. त्या दिकान ती वैके रडत आसा, ह्या दिकान ही वैके रडत आसा. ह्या दिकान ती सांगता की हो मागेल चरडू, ती सांगता मागेल चरडू. आतां सांगची कशी तांकां हें करचें म्हणटना ते विलेजाच कोण मुख्य उरता ताणें कसन सांगलें की एक गीट घाले. एक गीट घाल न्हू, एक बायल मनशीक त्या सायडार आपयलें, एक बायल मनशीक ह्या सायडार आपयलें, मध्य लायन तांडिले. कडेर ताण कसन सांगलें म्हळ्यार तुवें एक हातार रट धरका आनी तिणें आनीक हातार रट धरका. ते चल्लेले हा तू एक सायड तू तांडुका, एक सायड आनीक बायल मनशान तांडुका. आनी हे लायन कोण क्रॉस करता, हे लायन कोण क्रॉस करता चरड तागेले म्हणून घेवन ते मुख्य व्यक्तीन सांगलें. पयले बायल मनशीन मस्त जोरान ताणले, चल्ल्याल हात मस्त जोरान ताणले. तांडील व्हरताक ते चल्ल्याक दूख आयलें आनी तो रडचे लागलो. रडचे लागले तेन्ना हे सायड बायल मनशान ही तांडूचे गेला. हिणें सोण दिलें नाका म्हणून. कडेरी ते मुख्य व्यक्तीन विचारलें की चरड आतां कोणाल जालें म्हणून. उठू लोकांनी सांगलें की कोण तांडील पळय ती गेले म्हणून. कडेन मुख्य व्यक्तीन सांगलें ना, चरड पयलेची कोण तांडील पळय ती गेल न्हय, कोण सोण दिल पळय ती गेल आसा. कित्याक की म्हळ्यार चरडाक दूख जाल्यार आवसूक दूख जाता आनी चरडाक दूख जालें म्हळ्यार हिची निजा आवसू त्यातकून तीन सोण दिलें म्हणून घेवन सांगता. त्यातकून विलेजा मुख्यान कसन केलें म्हळ्यार त्या चरडाक दुसरे बायल मनशीक सोपून दिलें. सांगचें कारण कसन की म्हळ्यार ही आवय तुमगेलें कश्ट कसन आसा, तुमकां कसन जाता आसा जिवनांत तूं तें समजून घेवचें. चरडाक दूख जाता की कितें हें समजून घेवचें शक्ती सामर्थ्य आशिल्लें तसलें एकमेव म्हळ्यार ती आमगेलें स्त्री स्वरूप जावन घेवन आशिल्लें तसलें आवस. तिगेले आमी कसनय प्रार्थना केल्यार, कसनय आमी विचारल्यार ती ना म्हणना. त्यातकून आमी तिका जगन्माता म्हणून घेवन तिका संबोधन करतात. जगताकच ही आवस जावन घेवन आशिल्ली तसलें ती दुर्गा देवी जावो, सरस्वती देवी जावो, लक्ष्मी स्वरूप जावो, ती आमकां केन्नाहीची हात सोडून घेवन दिना. तसलें सरस्वती देवीले आज आमी हांगा उपासन करता आसाची. आमगेले समाजांत केन्ना केन्ना आमी बायलांक अगौरव केले, तांकां नाश प्राप्त जाल्लो आसा. केन्नाही पळया, तुमी रामायण महाभारत काणयेन पळयल्यार तुमकां गोत आसा रावणान सीताक अगौरव केले. त्या निमित्तान कोणाल नाश जाले, रावणाल नाश जाले. विभीषणाल नाश जाले ना. विभीषणाल नाश जाले ना. विभीषणाले कित्याक नाश जाला म्हळ्यार ताणें केन्नाही सीता मातेक गौरव दिले आनी केन्नाही तो सांगता आशिल्लो की रावणाक की सीता मातेक सोण दी. बट तो आयकता नाशिल्लो, अगौरव करत गेलो, तिका त्रास दिले आनी खंय बायल रडताची म्हळ्यार खंय अश्रुधारा हें जाता थंय स्त्रियाल शाप उरता. त्या निमित्तान रावणाले नाश जाले. महाभारतांत गोत आसा की द्रौपदीले वस्त्रापहरण केलें. कोण केल्लें? थंय सर्व लोक आशिल्ले तसले कौरवादी कोण 100 लोक आशिल्ले, दुर्योधनादी शतपुत्र कोण कोण आशिल्ले, तांणी सर्व लोकांना ते द्रौपदीले वस्त्रापहरणांत अगौरव केले. थंय नेशीची कर्णान वैकेचे मौन धारण केले. कोण कोण तांचो सहभाग आशिल्ले
प्रति एक लोकांक पराजय जाले आनी नाशही जाले. म्हळ्यार बायलांक खंय अगौरव जाता थंय नाश आशिल्ले आमकां दिसून घेवन आयले आसा. त्यातून आमगेल्या आतां समाजांत आमकां पळोवचें मेळटा केलोपंत कोर्टांत तांणी डॉमेस्टीक वायलन्स म्हणटाची हे जालें तें जालें, बट ताचे परिणाम भोगपाक वयचे पडटा. आज ना जाल्यार फाल्लेक खंय ना जाल्यार खंय तरी भोगचें पडटा. केलोपंत मस्तींतले ज्योतिषशास्त्रांत तांणी गेलतना स्त्री शाप आसा, स्त्री मनस्ताप आसा, असल मस्तींतले विशयूय तुमकां आयकुच्याक मेळटा. नाजाल्यार पयले काळांत कसकी एक शब्द एक बायल मनशीन सांगून गेले निमित्तान आज वयके ते दोश तशीच आसा म्हणून सांगतात. तातूंत बायलांक केन्नाही आमी तसल संदर्भ हाण आशेची गौरवान तांकां आमी हें करता. बायलाल कशें की म्हळ्यार तुमी एक दिल्यार कसने दिल्यार ते चड कोण घेवन तांणी दिताचे. तुमी कसने तरी तांकां दिलें म्हळ्यार तांणी चड कोण घेवन दितात. फॉर एन एग्जाम्पल तुमी तांकां ग्रॉसरी आनी उठो हाण दिले, तुमी तांकां किराणीचें सामान घेवन हाण दिलें, तुमकां रांदप कोण घेवन वाडटात तांणी. तुमी दिल्ले किराणी वस्तू किंतु तांणी कोण कसन दिले, तांणी रांदप करून घेवन दिलें. तशीच तुमी त्रास दिले म्हळ्यार त्या वयकेची 2 पटीन जाताले. तातूंत केन्नाही बायलांक गौरव केल्यार ताजेन अभिवृद्धी जाता विना केन्नाही नाश जायना. आनी बायलांक एक कसन की म्हळ्यार दारलो आमी कसं म्हणटाच कुलदीपक म्हणटाची, आमगेले कुलाचो उद्धार करता म्हणटाच. खंयचे कुलाचे? आपणेल कुलाचे मात्र उद्धार करता तो खंयच्या कुलांत जन्माक आयला त्या कुलाचे मात्र तो उद्धार करीता. किंतु बायल आपणेले कुळारचे वयकेची उद्धार करताची आनी आपल्या मावा घरचे वयके उद्धार करताची. तसले शक्ती आशिल्ली तसल एकमेव म्हळ्यार त्या बायल मनश मात्र. आनी कोणाकची हे अवकाश दिलना. दारले मनशांक तांगेले कुल मात्र तांगेले कुलांत जन्म आयले तांगेले कुलाचो उद्धार करताची. किंतु बायल तशी न्ही. तांणी कुळारांत आसतना बापसूल घराक वयकेच तांणी उद्धार करताची आनी हांगा येवन घेवन लग्न जाले नंतर मामाल घर वयकेच उद्धार करतात. तसल एक शक्ती देवान तांकां अनुग्रह केले. दारल्यांतू आनी बायलांतू कसन एक फरक कसन की म्हळ्यार दारलो कितलेही लग्न जावन गेनू 40 वर्ष जावो 50 वर्ष जावो तो मावा घराक आपणेल घर म्हणना. केन्नाही पळया तुमी लग्न जावन 40 वर्ष जावो 50 वर्ष जावो तो मावा घर गेल्यार तो आपणेल घरा वचा म्हणटा. मावा घरा मावाल घर म्हणटा तो. किंतु बायल तशी न्ही. लग्न जावन 2 दिवसानंतर तांणी मामा घर गेल्यार तांणी मामा घराकच आपणेल घर म्हणून घेवन सांगताची. तांणी जाल्यार कुळारा आयल्यार बायल कुळारा आयल्यार आनी आवस सांगता 2 दिवस सांगराप ना 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 म्हाका मागेल घर आवच का म्हणटाची. 20 वर्ष 25 वर्ष कुळारांत तो आशिल्ली तसेल बायल मनशी एक दिवस कुळाराक आयले म्हळ्यार आनी आवसून 2 दिवस आनी राब म्हळ्यार ती सांगता कसन की म्हळ्यार हे मागेल घर हांव हांगा राबता म्हणना. ती बायल मनीस कसन सांगता की म्हळ्यार मागेल घर थंय आसा हांव मागेल घर आवत्ता म्हणून सांगता. म्हळ्यार कशी ती शब्द चेंज करता पळय हे दारल मनीस करनाची. दारल मनीस कसन सांगताची मावाल घराक आपणेल घर म्हणनाची. मावाल घराक मावाल घर म्हणटाच आपणेल घरा आपणेल म्हणटाच. किंतु बायल तशी न्ही. आपणेल कुळाराकची तांणी सोडून गेलो मामाल घराक आपणेल घर म्हणटाच. तसले त्यागमय जीवन बायलालच म्हळे. बायलान मस्तीतले त्याग केले जिवनांत. एक पंता चेल्ल्याक मस्तीतले आवसून काम दिलें. तो चेल्लो लॅक घालचें चाल केलो. हांव हे क्लीन केलें 10 रुपये, हांव आनीक हे केलें 5 रुपये, आनी कसकी केलें ते लिस्ट काण घेनू बरोवन घेनू हांव चीट दिलें की आज हांव इतलें काम केलें इतलें टोटल जावन इतलें जालें म्हणून. कडेन त्याची नोटा मागची ताणें कशें नोट बरयलें ताजी मागची बरोवन दिलें. तुका 9 म्हयने हांवें पोटान धरून घेतलें नो चार्ज. तुका हांवें जन्म दिलें नो चार्ज. तुवें पयले 2-3 वर्ष तुका कसन करता कितें करता कशी चमकू का कसन करता कसनेच हांवें हें केलां नो चार्ज. इतलें उठूक घालून घेवन हें कोण बरोवन घेवन पेटलें. तेन्ना त्या चेडवाक केलें की हांव कसन करता आसा आनी मागीर आवसून म्हाका कसन केलें म्हणून. आमी जर चेडवांक हे संस्कार दिना जाल्यार
मुखार अशी वता एक अवसूल व्हॅल्यू करच्याक आमकां कळना जाल्यार आनी ताजेकिंत दुर्भाग्य आनी कसं नाही ना. खाली आम्ही स्त्री म्हण कितें आमी सांगतानाची आज आम्ही कसं नाही देवील उपासन करताची ताजेची एक स्वरूप जावन गेनू आम्ही सर्व ही बायलांत आमी पळयताची. तिका लक्ष्मी स्वरूप आमी म्हणटाची, सरस्वती स्वरूप म्हणटाची, दुर्गा स्वरूप म्हणटाची. खंयचेय तरीचे आमी खंयचेय एक रितीनं आमी एक बायलांतू एक देवता उपासन रुपारी तांकां संबोधन करताची. तसले परंपरा आशिल्ली तसले आमगेले गौड सारस्वत समाज हिंदू परंपरा. आणि आयच्या दिवसाक हांगा रथबिदी वीर बाल करू ॲक्च्युली हांणी कसं म्हणटा आशिल्लें की म्हळ्यार रथबिदी बाल करू म्हणचे आशिल्लें. आमगेले स्वाम्यान हांणी 2015 रेजिस्ट्रेशनाचे कागद ताणें हाडले तातूंत रथबिदी बाल करू रथबिदी बाल तुमी वीर बालक न्ही रे म्हणून स्वाम्यान सांगलें. कडेर आनी पेपर्सांनी चेंज करून रथबिदी वीर बाल करू म्हणून सांगून घेवन हें केल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगा वीर विठ्ठल बशिल्लो आसा. तातूंत आमगेले स्वाम्यान त्या रेजिस्ट्रेशन पेपरान वीर शब्द खंय गेल्या म्हणून कडेन रथबिदी वीर बाल करू म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी वीर कसले म्हणून आज दाखोवन दिला आज पालकीर होवन घेवन आयले हांणी. अंतू हांगाचे तांगेले मस्तींतले तांणी प्रयत्न केले. मस्त पंत परतगाळी आयले, कुमटाक आयले, ईमेलाचेर ईमेल घालचे लागले कडेन सो आमी पत्र पळयत आसा की ना म्हणून घेवन. सो कडेर अंतू इंतू आयच्या दिसाक देवान अनुग्रह केले. आनी प्रथम पंत आमी मंगळुरांत हाजे पयले पुर्वाश्रमांत आमी हांगा उपस्थिती आशिल्ले तेन्ना आमी पुर्वाश्रमांत हांगाचे शारदा उत्सवांनी पळयल्ले. किंतु पीठाधिपती जाले नंतर आमगेलेच हे स्वकीय मठांतू प्रथम पंता हांगा आयिल्ले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. मुखावेल दिवसांतू हे शारदा उत्सव अत्यंत विजृंभणेन घडचे तशी देव अनुग्रह करो. आनी आयिल्ले तसल सर्व ही लोक तिगेले कसने प्रार्थना करनाकाचे खाली विद्या प्रार्थना कराची. तुमगेले इतले प्रार्थना कसन करचे की म्हळ्यार देवी लेगी तुमी इतले सांगा की बरे बुद्धी बरे विद्या दिल्यार पुरो. बाकी पयशे ते पयशान बाकी कसन जावका उठू मेळटा. कित्याक आमी जन्म आयिल्ले तेन्ना आमगेले पयशे ना. ज्ञान मात्र घेवन घेवन आयले त्याची अभिवृद्धी केले. ज्ञान वाडत गेले तशीची तुमकां कडेन जॉब मेळ्ळे. जॉबा नंतर पयशे मेळ्ळे. पयशे तुमकां डायरेक्ट मेळना. इवन तुमकां आगर्भ श्रीमंत येतानाची भांगराचे स्पुनार तुम्ही खावचे असल्यार वैकेची कशी खावका म्हणल्यार तरी ज्ञान उरका की ना. फाल्यां तुमकां 1000 रुपये दिले ना 1 लाख रुपये दिले कशी वापर घेवन 1 लाख आशिल्ले 10 लाख करका आनीक 0 कशी येवका म्हणून लॅक करका येद्राक मागशी आयले म्हळ्यार 1 लाखा मुखार आनीक 0 आसल्यार बरें. 1 लाखा मागशी 0 आयले री त्या बुद्धी वैके ना जाल्यार तर लक्ष्मी घेवन घेवन कांय प्रयोजन ना. देखून आमकां मुख्य जावक आशिल्लें कशें न्ही कशी प्रयोग करका कशी विनियोग करका. ते विनियोग करका म्हळ्यार आमकां देवीन सरस्वती देवीन बुद्धी दिवका विद्या दिवका. आनी तें मेळ्ळें म्हळ्यार खंय खर्च करका कशी अभिवृद्धी करका कशी विनियोग करका ह्या उठूची ताजी संगत आमकां प्राप्त जाता. अंतू आयच्या दिवसाक मंगळूरचे समस्त गौड सारस्वत समाज वृंद एकत्रित येवन घेवन स्वाम्याल आगमन जाता म्हळ्यार कितें तरी सहर्ष जावन घेवन स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. मुखावेल दिवसांतू अनेक लोक येवन घेवन देवील दर्शन करताची देवील एक प्रार्थना करताची. जे कसने त्यांनी देवील एक प्रार्थना करताची ते सर्व ही तुमकां प्राप्त जावो. आनी हे सर्व ही शारदा उत्सव कसने 3 दिवस घडचे आसा ना 4 दिवस घडचे आसा ते अत्यंत योग्य रितीर जावन घेवन तिगेल कृपा दृष्टी संपूर्ण मंगळूर पेंटेक प्राप्त जावो अशी देवाल चरणीक आनी गुरुल चरणी प्रार्थना करून तुमगेले वैयक्तीक जीवनांतू व्यावसायिक जीवनांतू कौटुंबिक जीवनांतू औद्योगिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचा मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.
नंतर परमपूज्य गुरुवारी आशीर्वचन करायला असतात. आता परमपूज्य गुरुवारी दिव्य हस्तानं देवी भांगा समर्पण आणि देवीका आरती गणपती कार्यक्रम असा प्रत्येकाने माई शिस्ताई व कार्यक्रम घेऊ का त्याच्यानंतर स्वामी परमता ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜನ ಬಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ घेऊन तर ಹೀಗೆ परमता घेतल्यानंतर वजन प्रसाद मागचे व्यवस्थेला बुफे वजन प्रसाद परमता घेऊन तुम्ही जेवणावर आपण जेवण
विश्ववन्दितने विश्वभरने विश्ववन्दितने विश्वव्यापक विष्णुविशिष्टने विश्वव्यापक विश्वव्यापक विष्णुविशिष्टने विश्वव्यापक विष्णुविशिष्टने विठ्ठल विभुवे विठ्ठल विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे इट्टिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಭುವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಠ್ಠಲ विश्वनियामक विधिजनकने विश्वनियामक विधिजनकने विश्वनियामक विधिजनकने विश्वनियामक विधिजनकने विश्वरूपने विश्वप्रकाशने विश्वरूपने विश्वरूपने विश्वप्रकाशने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वकारणने विश्वकारणने विश्वजागरणे विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विश्वास श्रीहरि समचरणदलि विठ्ठल विभुवे विश्वद प्रभुवे विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे इट्टिಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ भारत माता की भवानी की पुस्तकदारणी की
प्रत्येक विठ्ठल महाप्रभू की हनुमान की परंतु गुरुवार दिली असताना प्रत्येक मंत्राक्षर बेंच असतात आता नाव पेटू का प्रताप जाऊ मागील वंदना केवायचा थोड्या वाटत्या अशा घेऊन अशा तो बोलू का प्रसाद जाऊ प्रत्येक अशा घेऊन अशा अशा तो बोलू प्रथम जाऊ विठ्ठल 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 पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश
परतगाळी कुशामती नैचे तेथी रांतू रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतू परतगाळी कुशामती नैचे तेथी रांतू रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतू विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संत श्रीनिवासू सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश परतगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश मंगलम् मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांक नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयग्रीवाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्य मुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांत मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम भृगुवग्नीक मंगल सप्तर्षि गणपतिक मंगल राहु केतु कुजादिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम वायुरूपी पूर्ण प्रज्ञांक माध्व वैष्णवयति वर्यांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरु वर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्म
सर्वान्तर्यामी श्रीरामचन्द्राक मङ्गलं मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलम् ज्योतारतम्योक्तमङ्गलं ताची निर्दोष देवालय सेवकताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ति पावताती मङ्गलं मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं 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 राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं 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 राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये कमलानाथ दारि तोर परकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೇರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೇರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ
ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ. ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ, ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ನಮೋ. ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ, ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ. ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ, ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ, ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ, ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ, ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ, ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ, ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ. ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ, ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣ ರತುನಮಣಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ. ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು, ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ. ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ. ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ, ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ, ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ, ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ, ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ. ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ, ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ, ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ, ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ, ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ. पुण्डलीक प्रिय पावन मूर्ति, पुण्डलीक प्रिय पावन मूर्ति, पांचजन्यधरु पांडव पक्षु, वीर विठ्ठला पतगाळि वीर विठ्ठला, वीर विठ्ठला पतगाळि वीर विठ्ठला. विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो, विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो, विश्वकारणो विश्वरूपधरो, विश्वकारणो विश्वरूपधरो, विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरो हरि वीर विठ्ठला.
विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथो श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला जीवोत्तम तीर्थांक गोचर जल्लो शिलान रे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचर जल्लो शिलान रे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलिक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पक्षु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला 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 विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा
वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा सागरा
ವೇದ ವೇದಾಂತ ತರ್ಕಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಯೋ ನಿರೋಧನಃ ತಂ ಶ್ರೀಮದಿಂದಿರಾಕಾಂತತೀರ್ಥಂ ವಂದೇ ತಪೋನಿಧಿಂ. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ, 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 ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ, ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ, ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ, ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ, ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ. ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ, ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ, ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ, ವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ, ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ, ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ
ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರು ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರು ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರು 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರು 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 ಯತಿವರರ. पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्. श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता. श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक